नमस्कार, पळय प्रायम खबरो। मिनाच्या डम्साचे कितें आनी कशें करपाचें सरकारान सुप्रीम कोर्टाक 21 ऑक्टोबरा पयलीं दिवचो पडटलो रिपोर्ट। एक्सपर्ट कमिटीन घेतलो गोंयचे डम्साचो नियाळ। जीसीएच्या आमसभेन सांगल्यार अध्यक्षपद सोडूंक तयार। आमसभेत दोतोर साळकारान बहुमत सिद्ध करचें। प्रुडंटाच्या हेडोनात बाळूचें आव्हान। साळकाराच्या बाळूचेर बाण मारप चालूच। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे चेअरमॅन आड अविश्वास थारावाचो 31 ऑक्टोबरा पयलीं बसका घेवन निकाल लावचो। हायकोर्टाचो केंद्रीय सहकार निबंधकाक आदेश। स्वच्छ भारत अभियानाच्या सान्नीचे वारे अजूनही गोंयच्या पंचायतींनी पाविल्ले ना। मायना कुडतरे कोयरान लोक हैराण। दिशी दिशी कोयराच्यो राशी, विलो लावंक ना सुवात। आणि गोंयचो जुडो प्रशिक्षक शिंत्रेक नेमलो भारताचे टीमीचो कोच। भारताची पॅरा जुडो टीम खेळटली दक्षिण कोरियांतले सर्तींत। खबरो विस्तारान। गोंयचे मिनाचे डम्साचे कितें आनी कशें करपाचें ताचो रिपोर्ट दिवचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ले समितीन सरकाराक सांगलां। 21 ऑक्टोबरा पयलीं सरकारान रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाक दिवचो पडटलो। गोंयांत रिजेक्ट मिनाचे कितले डम्स आसात आनी तांची ग्रेड कितली तें समितीन इन्स्पेक्शन करून तपासलां। सरकाराच्या आंकड्या प्रमाण गोंयांत सुमार 700 मिलियन मेट्रीक टन डम्स आसात। इतले मजगतीं लीज रिन्युअल धोरणाचेर फेरविचार करचो म्हूण मायनिंग पीपल्स फ्रंटान सरकाराक बरयलां। सुप्रीम कोर्टान गोंयांतल्या डम्सा विशीं निर्णय घेवपाक नेमिल्ली 6 वांगड्यांची समिती गोंयांत आयल्या। ह्या समितीन सोमारा मायनिंग क्षेत्रांतल्या जाळवणदारां बरोबर सचिवालयान बसका घेतली। डंप हाताळपा विशीं सरकाराचें मत समितीन विचारलां अशें सुत्रांनी सांगलें। डम्साच्या दर्ज्याचेर आनी कितले डम्स आसात, तशेंच तातूंत कितले आयन आसा आनी डम्साची निर्गत शक्य आसा काय कितें, अशे कांय प्रस्न समितीन राज्य सरकाराक विचारल्यात। हे डम्स खंय आसात ताचीय म्हायती समितीन मागल्या। गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनान तज्ञांच्या समितीक निवेदन दिलें। राज्यान मायनिंग परत सुरू करपा विशीं सरकाराच्या यत्नाचेर असोसिएशन खोशी ना अशें सुत्रांनी सांगलें। मीन परत काडपाक पयलीं सुरवात करची आनी उपरांत डम्साक हात घालचो अशें असोसिएशनाचें मत आसा। समितीन डम्साचो दर्जो आनी म्हाल कितलो आसा तें असोसिएशनाकय विचारलें। तज्ञांची समिती मात मिडिया कडेन उलयली ना। ही समिती बिरेस्तारा परत वतली अशें सुत्रांनी सांगलें। समितीक डम्स हाताळपा विशीं रिपोर्ट तयार करून तो 21 ऑक्टोबरा पयलीं सुप्रीम कोर्टाक दिवपाक जाय। लीज वाठारा भायर सुमार 700 मिलियन मेट्रीक टन डंप आसात अशें राज्य सरकाराचें म्हणणें। मायनिंग रिजेक्टा खातीर घेतिल्ली जमीन रुपांतरीत करपाक सरकारान 186 कोटी 78 लाख रुपया फी म्हूण एकठांय केल्ली। इतले मजगतीं मायनिंग लीज रिन्युअल धोरणाचेर परत विचार करचो अशी मागणी करपी निवेदन गोंय मायनिंग पीपल्स फ्रंटान मुख्यमंत्र्याक दिलां। हे धोरण अस्पश्ट आसा अशें फ्रंटाचें म्हणणें। मायनिंग स्टेक होल्डर्स, मायनिंग डिपेंडंट्स आनी जे लोक ह्या मायनिंगेक होंदून आहात तांणी असो निश्चय केला की गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे प्रतिनिधीन मुख्यमंत्रीक प्रत्यक्ष मेळचें आनी तेका सोजमून सांगचें कसले कसले प्रॉब्लेम आमच्या फुडें आहात, कसले कसले लँड मायन्स आहात ते हे मायनिंग चालू करपाक। तेज्या पॉलिसीन सुद्दां हे लँड मायन्स आहात, तेज्या बद्दल क्लॅरिटी स्पश्टीकरण दिवपाक ह्या कमिटीन आज डिसिजन घेतला आनी बेगीच्या बेगीन आमकां मिटींग मेळची अशें म्हणून आमी लेटर केला। आणि त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्याच्या सेक्रेटरीक आम्ही प्रत्यक्ष फोन करून आम्ही मागला की आमकां मिटींग जाय आणि या मिटींगा उपरांत फुडले आम्ही डिसिजन गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट घेतले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। जीसीएच्या आमसभेन सांगल्यार अध्यक्षपद सोडूंक तयार आसा म्हूण बाळू उलयल्या। आरोप आसा म्हूण नैतीक जबाबदारी मानून अध्यक्षपद सोडपाची बाळूची तयारी ना। आमसभेत दोतोर शेखर साळकारान बहुमत सिद्ध करचें म्हूण बाळून आव्हान दिलां। आपल्या वेल्या आरोपाचेर पयलेच फावट बाळू प्रुडंटाच्या हेडोनात उलयलो। इतले मजगतीं जीसीएतले गैरव्यवहाराचे साळकारान जिल्लो निबंधकाच्या समितीक निवेदन दिलां।
निबंधकान चौकशी करून आरोप सिद्धच करचे म्हणून बाळू म्हणटा. जनरल बॉडी तेकाच ठरोवनी त्याच्या वांगडा आसा जाल्यार तेणे वयचे मिटिंगेक जनरल बॉडी घेवन. इट इज एन ओपन चॅलेंज. जनरल बॉडी आपय आपय जायला कार्ड जायला मिटिंगे वच. म्हाकाय कार्ड जायला जनरल बॉडी आपय आनी यू आर रेडी. आय एम रेडी फॉर. इफ जनरल बॉडी सेज बाळू स्टेप डाउन यू विल स्टेप डाउन. आय विल स्टेप डाउन. यू विल स्टेप डाउन. कित्याक क्लब म्हणजे हांव क्लब म्हणजे दिसे गव्हर्नमेंट मशिनरी मिसयूज करतात डेफिनेटली तो. आणि हे कशें कितें करता आनी सीएम तेचे कशें कितें आयकता खबर ना. म्हाका दिसना सीएम तेचें आयकता अशें. आनी म्हाका तरी दिसता सीएम रायट टायमार रायट डिसिजन घेतलो. तू म्हणटा की तुका हो एकच टर्म पुरो आनी दुसरी टर्माची गरज ना. हांव आतांच उतर दिता न्हू. इतल्या मजगती जीसीएन फाटल्या 2 वर्सांत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार जाला म्हूण जीसीएचो उपाध्यक्ष दोतोर शेखर साळकारान आरोप केला. जिल्लो निबंधकान नेमिल्ले चौकशी समितीक साळकारान जीसीएतले कांय डॉक्युमेंट दिल्यात. कित्याक आमी अजून पर्यंत कोणेच मिनीट बुकूच पळोवना एक्झॅक्टली कसो आहा तो. कित्याक आमची सिस्टीम ताणें कितें करून दवरल्या चेतनान सपोज टू बी व्हडलो एडमिनिस्ट्रेटर समजता स्वताक. आमी फक्त अश्यो सयो मारप एक पेजीचेर की वी हॅव अटेंडेड अ मिटींग. मागीर ती पेज काडटा ते आनी हाजेर लायतात कळ्ळें न्ही ते मिनीट बुकाचेर. ऑन 28/5/2008 18 लाखाची एंट्री 8 लाख अँड देन पेड टू होको इंजिनियरींग म्हणजे स्पोर्ट्स इक्विपमेंटाची काय 26 लाख कॅश. दीस इज कॅश एंट्री. Now I can never imagine anybody paying 26 lakh. ते मेजपाकूच कितको वेळ लागतलो तुका 26 लाख. 28/5/2008. बाळू म्हणटा कसलीय चौकशी करात. आता रजिस्ट्राराची चौकशी सुरू जाल्या 2 मेंबरांची. 14 नोव्हेंबरा मेरेन तांकां रिपोर्ट दिवपाक लायला. हाऊ आर यू गोइंग टू टॅकल दॅट? डिरिकॉग्निशन. Why I have to tackle anything? Let it takes its own course. तांकां रिक्वायरी करूनी लेट देम फायंड आउट कितें आसा तें आनी दिवनी तांकां आपलो रिपोर्ट. यू आर ओपन. आय एम ओपन फॉर ऑल फायनान्शियल एनीथिंग. फॉर एनीथिंग आय एम ओपन. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे चेअरमॅनाचेर घाल्ले अविश्वास थारावाचो 31 ऑक्टोबरा पयलीं मंडळाची बसक घेवन निकाल लावचो म्हूण हायकोर्टान केंद्रीय सहकार निबंधकाक सांगलां. 9 जाणांचे विरोधी गटान चेअरमॅन उल्हास फळदेसाय आड अविश्वास थाराव घाल्लो. थारावाचो निकाल लागा मेरेन बँकेचे बाबतींत कसलोच धोरणात्मक वा अर्थीक निर्णय घेवचो न्ही म्हूण हायकोर्टान बोर्डाक सांगलां. संचालक मंडळान सध्या ह्या शिखर सहकारी बँकेचो बहुराज्यीय दर्जो काडपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात. गोंय राज्य सहकारी बँकेचो चेअरमॅन उल्हास फळदेसाय आडच्या अविश्वास थारावाचेर निर्णय घेवपा खातीर 31 ऑक्टोबरा पयलीं बँकेची बसका घेवची असो आदेश मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठान सोमारा दिलो. अविश्वास थारावाचेर भासाभास करपाक संचालक मंडळाची बसका आपोवपाचो निर्णय केंद्रीय सहकार निबंधकान घेतल्या अशी माहिती गोंय सरकारान सोमारा हायकोर्टाक दिली. केंद्रीय सहकार निबंधकान 26 सप्टेंबराक गोंय राज्य सहकारी बँकेच्या वेवस्थापकीय संचालकाक हो आदेश दिला. सगळ्या पक्षांचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत 31 ऑक्टोबरा मेरेन बसका घेवपाचो आदेश हायकोर्टान दिलो. ह्या बसकेची यजमानकी केंद्रीय सहकार निबंधकाचो प्रतिनिधी चलयतलो. अपात्र थारायल्ल्या संचालकांच्या अर्जाचेर 3 नोव्हेंबराक सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक विराम.